म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 73व्या स्वातंत्र्यतायेच्या पूर्व सांजेर तुमकां समेस्तांक म्हजे वतीन उर्बे भरीत परबी. हो स्वतंत्रतायेचो दीस भारत मातेच्या सुपुतांक खोजदिणो खीण आसता, ते मागीर देशांत रावूं वा विदेशांत रावूं. आयच्या दिसा आमकां देशमोग, देशाचे प्रती मोग, मायपास हाचो अणभव खरपणान घटमूट जाता. देशप्रेमाच्या भावनेक एक घटसाण येता. ह्या समयार जाणी ह्या देशाक सुटका मेळची म्हणून निस्सीम त्यागान संघर्ष, त्याग आनी बलिदान दिलें, त्या स्वातंत्र्यता सेनानी आनी क्रांतिकारांक याद करून मान बागोवन वंदन करतात. देश स्वतंत्र जावन 72 वर्सांची आमची वाटचाल एका निश्चित ध्येयाच्या दिशेन मुखार गेल्ली आसा. कांय सप्तकां भितर 2 ऑक्टोबर दिसा आमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांची 150वी जयंती मनोवपाची आसात. गांधीजी आमच्या स्वतंत्रता संग्रामाचे महानायक जावन आसात. समाजाक अन्याया पासून पयस आनी मुक्त करपाच्या प्रयासाचे आमचे मार्गदर्शक आसात. गांधीजींचे विचार, मार्गदर्शन आयच्या खिणाक तितलेच प्रासंगीक आसात. आमचे मुखावेल्या आयच्या आव्हानाचो अदमास तांकां केन्नाच आयिल्लो. गांधीजी मानताले की आमी सैमा भितर आशिल्ल्या संसाधन स्रोत हाचो उपेग शिटूकसाणीन करपाक जाय, जाका लागून विकास आनी प्राकृतीक संतुलन समतोल उरतलो. तांणी पर्यावरणाची जतनाय हाचे कडेन संवेदनशीलतेन पळोवपाची नदर आपणायली. सैमा कडेन समजिकायेची भावना आपणावन मुखार वचपाची वाट दाखयली. आयज वर्तमान काळांत आमचे यत्न हे गांधीजींच्या विचाराचें यथार्थ दर्शन घडयतात. जायत्या कल्याणकारी कार्यावळी वरवीं आमच्या देशवासियांच्या जिणेन नवी उर्बा, उमेद निर्माण जाल्या. सौर उर्जा. सौर उर्जेचो उपेग जाता तितलो वापरात हाडपाचेर गांधीजींचो भर आशिल्लो. 2019 हें वर्स गुरू नानक देव हांची 550वी जयंती वर्स जावन आसा. भारतांतले ते एक व्हड महान संत आशिल्ले. मनीसपण, मानवता हाचेर तांचो विशेष भर आसलो. शीख पंथाचे संस्थापक म्हणून लोकांच्या काळजांत तांकां एक मानाचो पाट आसा. हो आदराचो पाट फकत सीख भाव भयणां पुरतोच मर्यादीत ना. भारत आनी पुराय संवसारांत रावपी कोट्यावधी श्रद्धाळू लोकां मदीं तांचे प्रती आदर आनी मान, श्रद्धा आसा. गुरू नानक देवजींच्या समेस्त भक्तगणांक ह्या शुभ समयार जयंती वर्साच्यो उर्बे भरीत परबी भेटयता. मोगाळ देशवासियांनो, ज्या म्हान पिळगेंतल्या लोकांनी आमकां स्वतंत्रताय दिली, तांचे खातीर स्वतंत्रताय म्हळ्यार राजनितीक सत्ता मेळप इतलोच उद्देश नाशिल्लो. तांचो उद्देश ह्या देशांतलो हर एक मनीस आनी ताची जीण आनी समाज हाचें कल्याण जावचें हो आसलो. ह्या संदर्भांत सांगचें जाल्यार जम्मू काश्मीर, लडाख हांच्या स्थितींत जाल्लो बदल. ह्या बदलाक लागून थंयच्या मूळ रहिवाशांक जाय ते लाभ मेळटले. आतां तांकां भारतांतल्या हेर प्रदेशांत रावपी लोकांक जे अधिकार आनी लाभ मेळटात, तशेच अधिकार आनी लाभ मेळटले. समानतायेक पोसवण दिवपी प्रगतीशील कायदो आनी तरतुदीचो उपेग करपाक ते शकतले. शिक्षणाचो अधिकार, रायट टू एज्युकेशन लागू जाल्या उपरांत खंयचेच भुरगे शाळेच्या भायर उरचे ना. शिक्षणाची गंगा व्हांवती उरतली. माहिती अधिकार, रायट टू इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत जनहिताच्या दृश्टीन आसपी म्हायती सहजतायेन मेळोवपाक ते शकतले. पारंपारीक तरेन वंचीत आशिल्ल्या वर्गांक शिक्षण आनी नोकऱ्यां मदीं आरक्षणाची सुविधा मेळटली. 3 तलाक सारख्या अभिशापांतल्यान मुक्ती मेळून थंयच्या चलये भुरग्यांक न्याय मेळटलो. इतलेंच न्हय तर भयमुक्त जीण जगपाची संद मेळटली. अंदू वर्सा गिमान तुमी सगळे देशवासी 17व्या सार्वत्रिक वेंचणुकींत वांटेकार जाल्ले. तुमचो हो सहभाग संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड लोकशाय प्रक्रियेचो वांटो आसलो.
तुमी दाखयल्ल्या ह्या क्रियाशीलतेक लागून सगळे मतदार अभिनंदनाक पात्र आसात. व्हड संख्येन आनी उत्साहान तुमी मतदान केंद्रा मेरेन पावले. तुमी फकत मतदान अधिकाराचो प्रयोग करूंक ना, तर जापसालदार नागरीक म्हणून जापसालदारकी निभायल्या. दर फावटी जावपी वेंचणुकेंत आमच्या उदरगतीच्या यात्रेच्या नव्या अध्यायाक आरंभ जाता. ह्या वेंचणुकीच्या माध्यमा वरवीं आमचे देशवासीय आपणाल्या आशा आकांक्षा आनी विश्वासाक नवी अभिव्यक्ती फावो करून दितात. ह्या राष्ट्रीय अभिव्यक्तीचो आरंभ आयज आनी कालचो न्हय, तर हाची सुरवात 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा आमच्या देशवासियांनी केल्ली. आतां आमची सगळ्यांची जापसालदारकी आसा खान्या खान लावन देशाक गौरवशाली तेंगशेर व्हरून दवरपाची. म्हाका आयज बरें दिसता. हालींच संसदेचें कामकाज बरे तरेन चल्लें. लोकसभा आनी राज्यसभेच्या कामकाजान कसल्योच आडखळी येयनासतना सुफळतायेन संपन्न जाल्ले. राजकीय पक्षांमदली ही सहकार्याच्या भावनेक लागून महत्वपूर्ण विधेयकां दोनूय सभाघरांत संमत जावंक शकलीं. ह्या सुफळ आरंभाकडेन पळयल्या उपरांत म्हाका विश्वास आसा की येणाऱ्या 5 वर्साच्या काळांत संसद बरे तरेन चलतली आनी देश हिताक घटमूट करतली. हांव आस्त करतां राज्य विधानसभा संसदेची ही देख घेवन प्रभावी कार्यसंस्कृती आपणायतली. लोकशाहीक बळीश करतलो तर संसद आनी विधानसभेनी आदर्श कार्यसंस्कृतीचें उदाहरण मुखार दवरचें पडटलें. जांणी आपणाक वेंचून दिला त्या मतदारांच्या प्रती विश्वास निर्माण जातलो. राष्ट्र निर्माणाच्या अभियानांत दर एके संस्थेची आनी हितधारकांक एकठांय जावन काम करपाची गरज आसा. एकजूट जावन मुखार वचपाची भावना गांठीक दवरली देखून आमकां स्वतंत्रताय मेळ्ळी. मतदार आनी लोकप्रतिनिधीच्या मदीं, नागरीक आनी सरकारा मदीं, तशेंच सिव्हिल सोसायटी आनी प्रशासनाच्या मदीं आदर्श समन्वय आसत तर राष्ट्र निर्माणाचें आमचें अभियान घट आनी मजबूत जातलें. ह्या वरवीं सरकाराची भुमिका लोकांक मदत करप आनी समर्थ करप ही आसा. हाचे खातीर आमच्यो संस्था आनी धोरण थारोवपी तज्ञांक जनसामान्य नागरिकांक कितें दिसता, तांच्यो आशा आकांक्षा कितें हाचेर गंभीरतायेन लक्ष दियात. देशवासियांच्या विचारांचो, इत्सांचो सन्मान करचो. ह्या देशाचे राष्ट्रपती म्हणून म्हाका विंगड विंगड प्रदेशाची भोंवडी करपाची संद मेळटा. ह्या भोंवडे वेळार विभिन्न कार्यक्षेत्रांत काम करपी लोकांक मेळप जाता. भारतांतल्या लोकांच्यो रिती बाती विंगड विंगड आसल्यो तरी तांचें सपन एक. 1947च्या पयलीं समेस्त भारतीयांचें एकूच लक्ष आसलें. आयज आमची मोख आसा उदरगतीच्या गतीक नेट आसपाक जाय. शासन वेवस्था क्रियाशील आनी कुशल आसपाक जाय. पारदर्शी आसपाक जाय, जे वरवीं सर्वसामान्य मनशाचे जिणेक एक लोककल्याणाची सया मारतली. लोकांनी दिल्ल्या जनादेशा भितर तांच्यो आशा आकांक्षा स्पश्ट दिश्टी पडटात. ह्यो तांच्यो आशा आकांक्षा पुराय करपाची भुमिका सरकार निभयता. खरें, पूण म्हाका दिसता 130 कोटी भारतवासी आपणाल्या कौशल, प्रतिभा, उद्यमशीलता आनी इनोव्हेशना वरवीं व्हडा प्रमाणान उदरगतीच्या गतीक नेट हाडटले. आमी भारतवासी आमची क्षमताय आनी ताकद फाटले कितलेशेच शेंकडे आमी पळयत आयल्यात. ह्याच आमच्या ताकदीचेर आमचो देश हजारांनी वर्सां सावन मुखार पावल मारीत आसा आनी आमची सभ्यता फळूंक फुलूंक लागल्या. भारताच्या इतल्या वर्साच्या लांब इतिहासाकडेन बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार आमच्या देशवासियांक जायत्या वेळार कठीणतायेक आनी आव्हानाक तोंड दिवचें पडलां. अशा कठीण वेळार आमचो समाज उरफाट्या परिस्थितीक तितल्याच ताकदीन तोंड दिवन मुखार गेल्लो आमी पळयतात. सरकार लोकांच्यो आशा आकांक्षा पुराय करपाक सर्वोतपरी पालव दिवपा खातीर मुळाव्यो सुविधा आनी सामर्थ्य तांकां दिवपाक सज्ज आसा. अशा अनुकूल वातावरणाचो फायदो आमचो देशवासियांनी उठोवपाक जाय. देशवासियांच्या जिणेक बरी करपा खातीर
सरकार प्राथमीक सुविधा दिता, गरिबांतल्या गरीब लोकांक घर उबारपा खातीर मजत करता. दर एकाच्या घरांत वीज कनेक्शन आसचें, शौचालय आसचें, तशेंच उदकाची नियमीत पुरवण दिवन बुन्यादी गरजो दिवपाक भर दिता. दर एका भारतवासियाच्या घरान नळा वरवीं उदक पुरवण जावची हे कडेन लक्ष दिता. शेतकामत्यांक शेता खातीर उदकाची पुरवण जावची हे खातीर जलसिंचन प्रकल्प तशेंच दुश्काळग्रस्त वाठारांत उदकाची पुरवण जावची हे खातीर प्रभावी रितीन जलशक्तीच्या वापराचेर भर दिल्लो वता. जल सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार हातांत हात घालून जो वावर करतात ताका पालव आनी सहकार्य सगळ्या देशवासियांनी दिवपाची महत्वाची भुमिका पार पाडची पडटली. देशाच्या सगळ्या वाठारांत संचार सुविधा वाडोवपा कडेन भर दिला. हाका लागून दळणवळण सहज सोंपें जावचें म्हणून गांवांगांवांक पक्क्या रस्त्यांनी जोडटात. अवांतात आनी सोयीचे राजमार्ग बांदतात. रेल्वे यात्रा सुरक्षीत आनी सगळ्या सोयींनी युक्त जाल्या. मेट्रो ट्रेनीक लागून शारा भितर भोंवप सोंपें जालां. ल्हान ल्हान शाराक विमान सेवेवरवीं जोडटात. नवीं बंदरां तयार जातात. वांगडाच हॉस्पिटलां, शिक्षण संस्था, एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनां, बस स्टँड, पोर्ट आधुनीक करपा कडेन भर दिला. सामान्य मनशाचें हीत मतींत घेवन बँकिंग वेवस्था पारदर्शी आनी सर्वसमावेशीक अशी केल्या, जे वरवीं उद्देजकांक कर वेवस्था आनी रीण सहजतायेन मेळटलें. डिजिटल इंडियाचे माध्यमा वरवीं नागरीक सुविधा तशेंच उपेगी म्हायती सोंपेपणान लोकांमेरेन पावयल्या. सरकार व्हड प्रमाणांत भलायकेच्या मळार वावर करीत आसा. सगळ्यांक भलायकी सेवा सोंपेपणान मेळटा. दिव्यांग जनाक मुख्य प्रवाहांत हाडपा खातीर तांचे खातीर खाशेल्यो सुविधा दितात. महिला सशक्तीकरण घटमूट जावचें ह्या खातीर सरकारान कायद्यान आनी न्याय वेवस्थेन फावो त्यो सुदारणा केल्यात. देशवासियांची जीण बरी आनी सोपी जावची हे खातीर नाका आशिल्ले कायदे कुशीक काडल्यात. सरकारान चलयल्ल्या ह्या यत्नाचो लाभ मेळोवचे खातीर आमी सगळ्या नागरिकांनी जागरूक आनी सक्रीय रावपाची गरज आसा. समाजाच्या हिताच्या नदरेन आनी आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर सरकारा वतीन उपलब्ध करून दिल्ल्या ह्या मुळाव्या सुविधांचो आमी सदुपयोग करुया. उदाहरण दिवचें जाल्यार गांवगिऱ्या वाठाराक जोडपी रस्ते आनी कनेक्टिव्हिटी हाचो लाव आमकां जेन्ना दिश्टी पडटलो, जेन्ना आमचे शेतकामती भाव भयण ह्या दळणवळणाचो लाव उठोवन शेतांत पिकपी म्हाल बाजारामेरेन पावयतले, शारांत येवपी ह्या मालाक फावो तो मोल मेळटलो, आर्थीक वित्त आनी राजस्व मळार ज्यो सुटसुटीत सुदारणा आनी व्यापाराच्या नेमाक शितळताय मेळिल्ल्यान आमचे स्टार्टअप कामधंदे आनी उद्देग नव्या जोमान मुखार वतले आनी रोजगार निर्माण करतले. दर एका घरान दिल्ल्या शौचालयाचो उदकाचो लाभ आमच्यो भयणी धुवो करतल्यो. त्यो 4 वण्टीच्या घराच्या भायर पडून आपणाल्यो आशा आकांक्षा पुराय करतल्यो. तांकां तांचे इच्छे प्रमाण जीवन जगपाची स्वतंत्रताय मेळटली, जाका लागून तांकां स्वताचें भाग्य परजळीत करपाची संद मेळटली. समाज आनी राष्ट्राच्या उदरगती खातीर तयार केल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आमी बरे तरेन उपेग करप आनी ताचो सांबाळ करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. ह्यो मुळाव्यो सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर दर एका भारतवासियाच्यो आसात. हें सगळें आमचें आसा कारण ती राष्ट्रीय संपत्ती जावन आसा. राष्ट्रीय संपत्तीची राखण म्हळ्यारूच स्वाधीनतायेची राखण जावन आसा. आमचे जे कर्तव्यनिश्ठ नागरीक राष्ट्रीय संपत्तीची राखण करतात ते एके तरेन आमकां देशप्रेमाची भावना उक्तायतात, मुखावेल्या संकल्पाची वळख घडयतात. आमची सशस्त्र दळां, अर्धसैनीक दळां, पुलीस दळाचे बहादूर सैनीक आनी शिपाय दोळ्यांत तेल घालून आमच्या सीमेची राखण आनी कायदो सुवेवस्था राखपाचो वावर करतात. धरून चलात, कोणूय बेजापसालदार व्यक्ती खंयच्या रेल्वेचेर वा राष्ट्रीय संपत्तीचेर फातर मारता, लुकसाण करता,
ताका तुमी आडयतात तेन्ना तुमी देशाच्या मोलादीक राष्ट्रीय संपत्तीची राखण करतात. एक नागरीक म्हणून तुमी कायद्याचें पालन करतातूच, पूण तुमच्या अंतरात्म्याच्या आवाजाक आयकून तुमी एक जापसालदार नागरीक म्हणून तुमचें कर्तव्य निभायतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेदे वेळार आमी आमच्या सर्वसमावेशी संस्कृती विशीं उलयतात तेन्ना आमकां सगळ्यांक हेंय पळोवपाक जाय आमचो एकामेकां मदलो वेवहार कसो आसा. सगळ्या कडेन आमी आपलेपणाच्या भावनेंत वेवहार करपाक जाय जो आमकां अपेक्षीत आसा. भारतांतलो समाज हो सदांच सहज आनी सरळ उजू मार्गान चलत आयला. जियो और जिनेदो ह्या सिद्धांताच्या बुनयादीचेर चलत आयला. आमी भास, पंथ आनी प्रदेशाच्यो सिमो हुपून एक दुसऱ्याचो सन्मान करीत आयल्यात. हजारांनी वर्साच्या इतिहासान भारतीय समाजान दुर्भावना आनी पूर्वग्रह दूशीत जावन केन्नाच काम केल्लें ना. एकमेका वांगडा हाताक हात घालून भावपणाचो धर्म निभायला. निरंतर सुदारणा करप आनी आपसा मदलो समन्वय हाचेर भर दिवप आमच्या इतिहास आनी संस्कृतायेच्या बुनयादीचो वांटो जाला. आमगेली नियती आनी भविश्य परजळीत करपाचे दिकेन ताची महत्वपूर्ण भुमिका आसतली. आमी सदांच दुसऱ्याच्या बऱ्या विचाराक येवकार दिला. सदांच उदारता कितें हाची वळख घडयल्या. दुसऱ्या देशाकडले आमगेले संबंदूय आमच्या भावपणाच्या भावनेची वळख दितात. आमचे कडेन जो विशेष अणभव आनी कुवत आसा ती हेर देशांक वाटपांत आमी सदांच खोस मानल्या. मागीर ती देश आसूं वा विदेशान. भारत देशाची ही सांस्कृतीक मुल्यां आमकां आमच्या मानसपटलाचेर सदांच तिगोवन दवरपाक जाय. भारत हो तरणाट्यांचो देश. आमच्या समाजाक मुखार व्हरपाच्या कार्यांत तरणाट्यांचो वांटो वाडत आसा. आमगेल्या तरणाट्यांची उर्जा शक्त खेळाक धरून विज्ञाना मेरेन आनी संशोधना कडल्यान सॉफ्ट स्कील मेरेन परजळीत जाल्ली दिश्टी पडटा. हें चित्र पळोवन खूब खोस जाता. तरणाट्यांच्या ह्या युवा प्रतिभेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर निश्चित दिशेन देशाच्या शिक्षण संस्थांनी वावर चल्ला, जाचे वरवीं नवनिर्मिती आनी जिज्ञासा हांच्या संस्कृतीक पोसवण मेळत आसा. फुडाराक येवपी पिळगे खातीर ही अमुल्य अशी भेट आसतली. आमकां तांच्या आशा आकांक्षाचेर विशेष ध्यान दिवचें पडटलें, कारण तांच्या सपनांनीच आमी भविश्याच्या भारताचो परजळीत फुडार पळयतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका ठाम विश्वास आसा समाजांतल्या निमाण्या व्यक्ती मेरेन भारत आपणाली संवेदनशीलता राखून दवरतलो. भारत आपल्या आदर्शा पासून कुशीक सरचो ना. भारत आपणाल्या जीवन मुल्यांक पाळो दितलो. साहस आनी शूरपणाचे परंपरेक मुखार व्हरतलो. आमी भारताचे लोक आमच्या गिन्यान आनी विज्ञानाच्या बळाचेर चंद्रीम आनी मंगळ गिऱ्याचेर वचपाची योग्यता राखून आसात. तेच बरोबर आमची संस्कृतायेची विशेशताय आसा. आमी सैमाचेर आनी सैमांतल्या प्रत्येक जिवाचेर प्रेम आनी करुणा हाची भावना रुजयतात. उदाहरण दिवचें जाल्यार वाघाचें घेवया. पुराय संवसारांतल्या 3/4 जंगली वाघांक आमी सुरक्षीत जंगल दिलां. आमच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीक स्वर दिवपी महान कवी सुब्रमण्यम भारती हांच्यांनी 100 वर्सां परस पयलीं मुखावेलो भारत कसो आसतलो हाची कल्पना केल्ली. ती कल्पना आयज आमच्या अथक यत्नाक लागून साकार जाल्ली दिश्टी पडटा. तांणी म्हणिल्लें, मंदरम कर्पोम विनय तंदरम कर्पोम वानय अलप्पोम कडल मीनय अलप्पोम चंदिर मंडलत्तू इयल कंडू तोली वोम संधी तेरू पेरुक्कुम सात्तिरम कर्पोम. म्हळ्यारूच आमी शास्त्र आनी कार्यकुशळताय दोनूय शिकतले. आमी मळब आनी महासागराच्यो सिमो हुपतले. आमी चंद्रिमावेल्या जीवसृश्टीक खोलायेन जाणटले. आमी चोय वटेन नितळसाण राखपाची कला शिकतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका आस्त आसा आमी आमची सर्वसमावेशी संस्कृती, आमचे आदर्श, आमची करुणा, आमची जिज्ञासा आनी भावचार सदांच तिगोवन दवरतले आनी आमी समेस्त भारतवासी ह्या जिणेच्या मुल्याच्या वाटेवेल्यान
मुखार चलतले. ह्या उतरांनी हांव तुमकां स्वतंत्रताय दिसाची मना काळजा सावन उर्बे भरीत परबीं भेटयता. धन्यवाद. जय हिंद.